अपोस्तल पेद्रोनो आपल्या बावाक बोगसूंचे उद्देशी एक संख्या गड घालूंक प्रयत्न केले. ही गड 7 फावटिंगी म्हणून जेजूक विचारन 7 ताणे रावयली. जेजून 7 फावटी नाही 7चे 70 फावटी म्हणून बक्षण्या संबंधी गड वा मितस काढून सोडली. अशे बक्षण्या संबंधी लेखस नुल्ल करून सोडले. आपणे ताका इतले पावटी वा तितले पावटी बक्षिलां म्हणलें उतरच उदेनाये बगार तें जिविताचोच वांटो वा सर्गींच्या राजाचोच परम शगूण जावंक जाय म्हणून जेजून शिकयलें. जेजूची वपार हे दिशेन चडीत उजवाड फांकयता. वपारींतच सांगिल्ल्या प्रमाणे बक्षणे कितलें कश्ट म्हणून कळीत जाता. आपणे कितलें बक्षणे अनुभव केल्यारी हेरांक बोगसूंची परिस्थिती येताना बोगसूंक कश्ट मारतात. बोगशी नासलेल्या चाकराक बोट जोखूंक बें दिसता. तो चाकर काय हांवूच गाय अशें बगता. कित्याक जेजूचे वपारीचो फार म्हाकाच जोखला गाय अशें दिसता. जेजूचे वपारीचो फार मुजेशींच जोखुल्लो दिसल्यार ती सुवार्थेंतले वपारीची जीकच म्हणयत. हे वपारींत एकडच्यान बोगसूंक कितलें कश्ट म्हणून समजता मात्र न्ही आनी एकडच्यान आनी ताच्यागी चड करून सर्गी बापातावन आमी कितलें बोगसोणें जोडलां हाचेर महत्व चड वेता. बोगसणें मनशा शेगूण म्हणच्या की बोगसणें देवाचे दयेक प्रत्युपकाराची करणी म्हणून आमी समजूंक जेजू उलो दिता. हेरांक बोगसूंचें आपूण भाग्यवंत वा श्रेष्ठ वा उदार म्हूण आसो म्हूण सांगूंक न्ही. बगार मुजे थंय देवाचे उदार काकुळतीची वळख धरिल्ल्याचो रूपकार म्हणून समजूंक सुवार्थ आमकां जागयता. बक्षी नासलेल्याची गत सांगूंक धैर्य पावना. कित्याक ताका सुवार्थेंत नश्टी मनीस म्हूण आपयला. बक्षी नासलेली धनिया देवाक राग हाडोवची गजाल म्हणून सांगलां. काळजांत हांव बक्षी नासलेलें कसाब्यांचे अधीन करीचे जाल्लें कर्तूब म्हळां. बक्षण्याक गड घाली नासता रावचें आनी बक्षी नासलेल्याची गत आमची जायन अशें रावचें. सुवार्थेंतलें पंत आव्हान मात्र देवाची दया बगचें विधान.